पालखी जी आयिल्ली आसा आमी तांचो स्वागत केलो पांडव कपेला कडेन. थंयच्यान आमी मिरवणूक घेवन साईबाबा देवळान आयले हांगा आनी आतां अभिषेक जातलो आनी मागीर आरत्यो जातल्यो. सगळ्या मडगांवकारां कडेन मागणी आसा आनी गोंयकारां कडेन की तांणी येवन हांगा पांय पडून दर्शन घेवचें. कडगंजी श्री क्षेत्र कडगंजी सायमदेव या स्थळावयल्यान आज दत्त महाराजांच्या पालखीचें हांगा आगमन जाल्लें आसा. दत्त महाराजांचे दुसरे अवतार नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज आणि जी सायमदेव महाराजाक ज्यो पादुका दिल्ल्यो ताजे आज आगमन श्री साईनाथ प्रार्थना समाज साईबाबा मंदिर तळेबांद आके मडगांव हांगा जाल्लें आसा. आज खूप आनंदाची गोष्ट कारण 1 ते 7 तारीखपर्यंत साई महोत्सव जालो. दत्त महाराजांच्या चारू मूर्तीची प्रतिष्ठापना जाल्ल्यो. श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज गजानन महाराज आणि स्वामी समर्थ. आणि आज एक सुवर्ण संधी आमकां सायमदेव देवस्थान कडगंजी कर्नाटक हांणी दिल्ली आसा. आज ह्या कार्यक्रमाची सुरवात मडगांवचे नेते योगीराज कामत हांच्या हस्तुकी नाळ फोडून पांडव कपेला कडेन जाली. ताचे नंतर मिरवणूक जाली. आता सामूहिक अभिषेक जातलो, दनपारां महाआरती जातली, ताचे नंतर महानैवेद्य जातलो, सांजचे 5 ते 7 सत्संग जातलो, ताचे नंतर 8 पालखी मिरवणूक जातली, 8:30 महाआरती जातली, परत फळार जातलो आणि महाराजांच्यो पादुका आयच्यान फाल्यां सकाळी 8:30 पर्यंत 24 तास ह्या मंदिरांत रात्री वास्तवाक आसतल्यो. सगळ्या गोंयकारां कडेन आवाहन करता की मोठ्या संख्येन दत्त पादुकाचे दर्शन घेवचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.